आणि त्याकाच लागून आज हे जे प्रेस कॉन्फरन्स आसा हे आमी आमचो जो मॅनिफेस्टो जो जाहीरनामो आसा गोंया खातीर गोंयच्या हिता खातीर आनी गोंयांचे जे विशय आसा ते सेंटराक पावोवपाक आमचे गोंयकारांचेर अन्याय जाता तेजेर झुजपाक खातीर हे आमी जाहीरनामो आउट करपाक लागून आयज ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली आसा। आज आमी जो आमचो मॅनिफेस्टो रिलीज केला हे आमचे दोनूय आयज फाल्यांच्यान आमची डोर टू डोर कॅम्पेन आसा ही ऑल ओव्हर गोवा चालू जातली आणि तेका लागून ही जी पॅम्पलेट्स आसा जाहीरनाम्याची आमचो कॅन्डिडेटाची जी पॅम्पलेट्स आसा ही पॅम्पलेट्स घराघरान दारादारान गोंयकाराच्या पावतली आमी पावोवपाचो प्रयत्न करतले। हो मॅनिफेस्टो आमी चिंतले की जे विशय गोंयचे पार्लिमेंटान पावपाक जाय जेजेर पार्लिमेंटान डिस्कशन जावपाक जाय जे विशय गोंयांक लागून इम्पॉर्टंट आसा त्या विशयांचेर थंय हायलायट जावन तेजेर कितें सोल्युशन काडपाचो प्रयत्न जावपाक जाय आनी एकाच लागून आमी हो मॅनिफेस्टो डिझायन केला आनी हे पॉइंटर्स आमी डिझायन केला आनी तेचेर आमी जिखल्या उपरांत आमचे काम चालू करतले। तितून पयलो पॉइंट आसा तो म्हटल्यार आमचो प्रिजर्वेशन ऑफ म्हादय रिवर। दुसरो जो इम्पॉर्टंट पॉइंट आसा तो सेफगार्डिंग ऑफ आयडेंटिटी एंड लँड। थर्ड इम्पॉर्टंट आसा तो अपहोल्डिंग द लायव्हलीहूड ऑफ पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन। The most important root cause of every single problem in Goa, that is addressing the issue of uncontrolled migrant influx, ensuring the safety and empowerment of women. आमचो judicious use of MP large funds for transformative development. आज आमच्या जे एमपीज आसा तांकां 5-5 करोडाचो वर्साक फंड मेळटा प्लस आदर्श ग्राम करपाक तांकां गांव दितात लायक इब्राहिमपूर गांव आसलो केरी गांव आसलो मागीर कोलाव विलेज आसले हे विलेजींनी आज या खासदारांनी कसलीच डेव्हलपमेंट करूंक ना। Opposition to the establishment of the coal hub, central government job for Goans, हे सेंट्रल गव्हर्नमेंट जॉब फॉर गोवन्स हे मेळटात काय आहलो ते पासून तांकां काडून उडयल्या हे आमच्या गोंयांत ही एग्जांपलां पळोवपाक मेळटात। एडवोकेटिंग फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन राइट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, दुसरी स्टेटी तो रिजर्व जाता एसटी सिटां जाल्यार गोंयांत कित्याक जायना? गोंय की डिफरंट इंडिया भायर पडटा जे आज लोक गोंय सोडून भायर कित्याक वयता? कारण बेश्टो उरपाक कोणाकूच ना। हो मॅनिफेस्टो जो पळय काडला आमी थांबपणी गोंयकारां बरोबर रावतलो आनी आवाज हो गोंयकाराचो पावपाक जातलो ते खंयच्या एमपीन जो पळय पावना तो आयज आम पावयतले पार्लिमेंटात आनी आमी आशा करतात हो गोंयकार आमकां एक संदी दितलो म्हणून हे तुमचो आवाज पार्लिमेंटात पावपाक।